बाबा पेट्रोलाक बंद पडला हो पळय बॉल्सान पयशे ना 100 रुपयांनी पेट्रोल जाला म्हाका मातशी लिफ्ट दी रे सायबा हां मातशी चोट तूं मरे जाता म्हाका मातशें फुडें वचून पेट्रोल घेवंक जाय मातशें फुडें घे मरे बाबा मातशें मातसो म्हाका फुडें सोड बस कधी कुठलं बसवात फाटे गाड्यान वचपाची पाळी काय मोटरसायकल मातसो पेट्रोल पंपार देव ह्या मातशें पेट्रोल घेवन दे म्हाका अमर खंय फुडें वयता अमर फाटी राव म्हणून सांगला अमर वयर गाड्यार चल मातशें फाटी राव 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 ब्रेक मार टर्न मारने येतलो तो नितीन पेट्रोल गैरेज अमर राव साइड या रे आगे फ्रेम में तू बैठ वाइट घेऊन जाय वाइट मागे घ्या मरे गिरीश वर राव दा हेलो मिस कॉल तो होतो कधी ना हो जा लगे असा देईलो ओके ओके खाले बोल अच्छा घोषणा दिया पेट्रोल डीजल मार गए मोदी सरकार हाय हाय बाय बाय डीजल मार गए मोदी सरकार हाय हाय पेट्रोल 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 डीजल मार गए मोदी सरकार हाय हाय बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो तू सूट करून घालून खंय वता रे पत्रा ऑफिसाक वयता वचो गाड्यार हां पेट्रोलाचो प्राइस आहा तो इतको म्हारग जाला खंय वचपाचें आतां पेट्रोल पयलीं आमकां 50 रुपयान मेवतालें तेन्ना इतको हे करताले ते इशू आतां 100 रुपया लिटर मेवता 100 रुपया पेट्रोल गाडयेन घालपाचें काय की पेमेंट आसा कितलो पेमेंटार आख्खो पेमेंट आहा तो पेट्रोलाकूच वयता ताका लागून आतां नॅचरल हे आहा ते व्हेकल आतां यूज करता ओके शॉर्ट पॅन्टी घातला तुवें आनी जाताय ना पांयान शॉर्ट पॅन्ट घातला तुवें जोत्याच्यान म्हारग चप्पल हे जाला पेट्रोल जाला पेट्रोल 50 रुपयान जोता मेवता 100 रुपयान पेट्रोल मेवता आतां कितें करपाचें बाबा पेट्रोल घेवं काय जोता घेवं पेट्रोल घेवपाक पयशे ना जोते घेवपाक पयशे ना म्हाका कडेन आतां ताका लागून पळय हेज्या वाटान वयता बैलगाडीन वयता हॅलो आता आमकां सरकारान सांगलेलो खूब अच्छे दिन दाखयतलो आमची जी इंडिया आसा ताका सारको वयर पावयतलो म्हणून रोकडोच डेमोक्रेसीत आता तेणी आता इतले वयर पावयलेले आसा थंय ऑक्सिजनूच ना ऑक्सिजना शिवाय लोक मरत आहा हे पळय हांगासर कितें सवय आसा गरीब लोकांक हांगासर करपाचें कितें आदींच हांगासर कोविडाच्या भिरांतीन लोक मरत आसा
कोविडाची भिरांत केन्ना कितें जातालें खबर ना. आतां सिलिंडर वाडला तेची भिरांत, पेट्रोल वाडलें तेची भिरांत, भाजीपालो वाडलो तेची भिरांत, सगळेंच वाडलां. सगळेच भिरांतीन बारीक लोक पयलोच मरता. कोविड मागीर पयले ह्या भिरांतीन मरता लोक. कितें करपाचें? बारीक लोक जगतलो कहो. कितेंच हाडी सारकें ना, कितेंच घे सारकी ना. हें दोळ्या मुखार पळयलां, तो बरो ऑफिस वचपी मनीस बरो गाडयेन भोंवतालो, हांवें ताका पळयलां. आयज तो गाडयान वयता. हांवें तेजे कडल्यान लिफ्ट घेतलेली, म्हाजी मोटरसायकल बी बंद पडलेली. आतां करतलो कितें? परिस्थिती व्हेरी बॅड जाली. परिस्थिती सारकी वायट जाल्या. लोकांक मातशें इतल्या तरी लोकांक मातशें दीन दाखोवपाचें. हें अशें नासलें. पयलीं जेन्ना गव्हर्मेंट कोणीच चलतालो तेन्ना ₹1.5 सिलिंडर वाडलेलो. जेन्ना तेंच्या एका एमपीन सिलिंडर मारलो हानार आनी भोंवतालो प्रोटेस्ट मारपाक. आतां सिलिंडर वाडला ₹200-300. आतां हो सिलिंडर खंय मारपाचो तो तुमीच सांगा आतां. हें कितें करपाचें आतां? कितें हानार मारपाचें? कितें पेट्रोलाचें कितें करपाचें? पेट्रोल काय गाडयांक घालपाचें हें ना. कशें भोंवपाचें? परती सायकलीन भोंवतले, परते गाड्यान भोंवतले, चलोन भोंवतले. ते दीस आतां परते येयल्ले आसा. Yeah, if you go to see now, the petrol prices have gone so high, but actually the price of the crude oil barrel is almost half in the past, over the past 10 years. But so I don't understand why the petrol prices are at this rate at the moment. And if you go to see during the pandemic, actually the government should be giving subsidies. If you go to see, the electricity bills have gone very high, the fuel prices gone very high, gas is gone high, and people don't have income. They are not going to work, some people, so it's become very difficult. And I don't know why this government is not helping the people, rather than they are putting people in more trouble. If you go to see during the last pandemic, the rates of everything went high, even vegetables, and then it never came down. And then now during the second curfew, again the rates have gone up and they have never come down. So there should be some regulation from the government side with regards to the price, so that they can make the lives of the people little bit easier, and that's. पेट्रोल ड्रायव्हर पळय, तुम्ही जाणा पॅन्डेमिकाक लोक आतां कशे त्रासान पडल्यात. वयता थिंगासर लोक बादेशीर जालेले आहा. आमचे लोक तुका गोंयकार वर्रात लोक केन्ना दाखोवपी न्हू, कांय ना. मात अशें तितकी परिस्थिती जालेली आहा, तेंचे घरांतले सामान विकून पासून तेमी काबार केलेले आहा. आनी ह्या टायमार कितें जाला, वयता थिंगासर तेलाचो रेट, व्हेजिटेबल रेट, गॅसाचो रेट आनी ह्या पेट्रोलाचो रेट. आदी कितें जातालें, काँग्रेसीन जर मातशे ₹2 वाडले जाल्यार बीजेपीचे सोंपले, रस्त्यार येताले, बोव मारताले, सिलिंडर हजार मारताले आनी व्हडले व्हडले मोर्चा काडटाले. आतां हूंय पावले, हे बीजेपी आतां हूंय पावले. व्हडले व्हडले खबऱ्यो सांगून गेले की आमी आमचो रुपया वाडटलो. रुपया वयल्यान डावन जाल्लो आहा. वयता थिंगासर सारकें वयता थिंगा आमची इकॉनॉमी काबार जाल्ली आहा आनी आमी ऑलमोस्ट 40 years आमी बिहायंड गेलेले आहा. आतां ही परिस्थिती अशी येयलेली आहा, आतां अशें गाड्यार लोकांनी भोंवचें पडटलें, कित्याक पेट्रोलाची रेट इतली वाडलेली आहा. आतां अशे गाडे चालू जातले आनी आदले भाशेन जे 40 years आदी आसले, म्हाका दिसता आमकां फाटीं येयल्या ह्या गोवोरमेंटान फुडें वता म्हणून आमकां फोंडान घातलेल्या आनी हूंय गेले आमचे आजचे दीन. हे आजचे दीन बीजेपी को फेंक दो। चलिए मोदी सरकारान 2014 साकून अच्छे दिनाचें आश्वासन दिल्लें, लोकांक म्हारगाय कमी करतले म्हणून सांगलेली. पूण 2014 साकून आमी पळयतात कशें करून म्हारगायेचो मार मोदी सरकारान
आम जनताचेर, जी गरीब जनता आसा त्या जनतेचेर आनी आयज श्रीमंत लोकांक सुद्दां आयज पळयता आमी सूट बुटाचे जे लोक आशिल्ले तांकां सुद्दां आयज गाड्याचेर बसून पेट्रोल वचपा पडटा. म्हणजे ह्या हेजेर मोदी सरकारान लोकांक लुटलेले आसात. लोकांचे पयशे बोल्सांतल्यान काडला. पयलीं पॅन्डेमिकाच्या टायमार लोक त्रासान आसात आनी ह्या टायमार मोदी सरकारान लोकांक मदत करपाचें सांडून ही म्हारगाय हाडलेली आसा. एक्चुली जो बेज प्रायस आमी पळयलो पेट्रोलाचो जाल्यार पेट्रोलाचो बेज प्रायस आसा 35 रुपीज. मोदी सरकाराक जाय जाल्यार 35 रुपया लिटरान जो प्रायस कॉस्ट प्रायस आसा पेट्रोलाचो 35 रुपया लिटरान मोदी सरकार पेट्रोल लोकांक दिवपाक शकतालो. बाकी सगळी जी सेस टॅक्स सगळे जे लायिल्ले आसा ते काडले जाल्यार 35 रुपया लिटरान आज पेट्रोल मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण ते पेट्रोल आतां जवळ जवळ सेंच्युरी कडेन पावल्ले आसा. 94, 95, 96 रुपीज त्याचो वेगळे वेगळे प्रायस आसा. त्याच बरोबर जो डिझलाचो बेज प्रायस आसा 38 रुपीज 38 रुपया. पूण आयज तो मार्केटांत जवळ जवळ 85 रुपीजान मेळा. म्हणजे लोकांतल्या बोल्सांतल्यान कितले पयशे मोदी सरकार काडटा हेजेर म्हाका दिसता लोकांनी विचार करपाचो वेळ येयल्लो आसा. त्या खातीर ऑल इंडिया काँग्रेसीन जो आयज हो प्रोटेस्ट आसा फ्युअल प्रायस रोल बॅक करपा खातीर जो डिमांड आसा ताका आमी सहभागी जाल्यात. आमचे सगळे 40 ब्लॉक पार्टिसिपेट जाल्यात. 40 फ्रंटल दोनूय डिस्ट्रिक्ट सगळे वेगळे वेगळे पेट्रोल पंपाचेर आयज प्रोटेस्ट करता. सांताक्रूज ब्लॉकान आयज वेगळे तरेन आयज हांगा प्रोटेस्ट केल्लो आसा. हें दाखोवपाक की गेल्या 2014 साकून मोदी सरकारान रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस म्हणून लोकांच्या बोल्सांतल्यान जवळ जवळ 1,98,000 1,98,000 crores he has taken as a tax रोड सेस म्हणून ऑल इंडिया. म्हणजे 2014 साकून 1,98,000 करोड रुपया लोकांच्या बोल्सांतल्यान मोदी सरकारान काडल्यात. पेट्रोलाचे मार्फत पेट्रोलाचेर ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो टॅक्सीस जे लायिल्ले आसात वेगळे वेगळे प्रायस हे लायिल्ले आसात त्या हेजेर मोदी सरकारान एप्रील 2014 ते डिसेंबर 2020 मेरेन जवळ जवळ 13,11,207 कोटी म्हणजे देशाच्या लोकांतल्या बोल्सांतल्यान मोदी सरकारान 13,11,207 कोटी इतले पयशे लोकांतल्या बोल्सांतल्यान काडलेले आसा. त्याचो निशेध करपा खातीर लोकांक तेजी जाणीव दिवपा खातीर हो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन प्रोटेस्ट केल्लो आसा. आमी 40 मतदारसंघात लोकांक जागृत करपा खातीर प्रोटेस्ट केलो. हांव आतां तुमकां सांगूंक सोदता की मोदी सरकार हो व्हडलो जुमेबाज मोदी. तेणें व्हडलें सपनां दाखयल्लीं अच्छे दिन हे अच्छे दिन हे असले अच्छे दिन जाल्यार लोकांक खंयच्याच ते वोट पळय तुका केल्लो आसा तिंका पश्चाताप जाता आसतलो. तकली मारून फोडटा आसतले तुजे सुद्दां वर्कर तुज्या पार्टीचे वर्कर. कित्याक हे असले अच्छे दिन तिंका ना. ते पादिशेर जाल्ले आसा. सगळे धंदो बीन लोकांचो काबार बशीकार काबार टॅक्सीकार काबार. तुमचे कडेन कांयच जायना म्हणून तुमी अशे लाचार जाल्ल्या. ही समुद्र सुद्दां विकून टाकली. कोणा कडेन जायना ते तुमी केलें वालोर तुका. आनी मोदीक आतां सेंच्युरी मारले पेट्रोलाक. ही सरीत लोक याद धरतले. आनी असली ढळडी रे आमच्या इंडियेक हाडले म्हणून सरीत लोक रडटा सकाळसून सांज म्हणून रडटा. असलें पनवत ही केन्ना ती सरकार नाका. हे खूब लोकांक हाचो पश्चाताप जाला आसतलो. कित्याक हे तर अच्छे दिन बुरे दिन आमचे काय बरे आहले. बुरे दिन म्हणल्यार वायट. पूण त्या वायट दिसांनी लोकांनी खूब भरभराट केल्ली. कोण बाबडे पोटा खातीर भायर गेल्ले आसा ते थंय उरले. कोण मेले. हांगा इतले वयर मोदीन आमकां काडले. इतलो म्हणालो हांगासून इंडिया वयर व्हरतलो. वयर व्हरून वयर व्हेले तेणें आमकां. ऑक्सिजनूच ना. लोक मेले. आमचे भाव मेले. आवय भयणी मेल्यो. असली पनवत आमकां नाका. तेन्ना लोकांनी विचार करूंक जाय. हे फोटींग बाज व्हडले नवटंकी बाज. हो सरकाराक केन्ना तांणी तेंको दिवपाचो ना. दोन तरा काबार करता हे सांगून तुमकां. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. अब की बार 100 पर. पेट्रोल डीजल मार गए. मोदी सरकार बाय बाय. पेट्रोल डीजल मार गए. मोदी सरकार बाय बाय. पेट्रोल डीजल मार गए. मोदी सरकार बाय बाय. पेट्रोल डीजल मार गए. मोदी सरकार बाय बाय.
पेट्रोल पायलट घालतात त्यांच्यामध्ये आमच्या समोर आमच्या त्याची बाईट घेऊ orang nikta deh. ಅಲ್ಲ पाटियो ओ भाई अमर तू थंयच्या थंय कितें भोंवता मातसो भायर यो मरे आमकां व्हिडिओ घेवन हांगान घे मरे तू भितर भितर भोंवता फोटो घेतला तुम्ही 30 लोक राहता ते लोकांक काडपाक मेळना म्हणून हांवें व्हिडिओ घेवना अच्छा पेट्रोल